राज्य सरकारान धिरियो कायदेशीर मान्यताय दिवची अशी मागणी दक्षिण गोंय खासदार फ्रांसीस सार्दिनान केली। सर्वोच्च न्यायालयान तामिळनाडूतल्या जलीकट्टू, महाराष्ट्रातल्या बैलगाडी सर्त आणि कर्नाटकातल्या बैलांच्या सर्तीक मान्यताय दिली। हो वैध कायदो आशिल्ल्याचे सर्वोच्च न्यायालयान सांगला। या अनुषंगान राज्य सरकारानूय कायदो करचो अशें सार्दिन म्हणटा। धिरियो ही गोंयची परंपरा देखून ती राखून दवरपाक जाय अशें सार्दिनान ह्या वेळार म्हणलें। आयज सकाळी पेपर वाचला तेन्ना आमकां कळून आयलें की सुप्रीम कोर्ट affirms Tamil Nadu law allowing jallikattu. हांव तामिळनाडूचे लोकांक परबी दिता आनी सरकाराकूय परबी दिता। तांणी तांची परंपरा दवरपाक तांणी प्रयत्न केलो। तेच भाशेन गोंयच्या सरकाराक हांव उलो मारतां आनी आमच्यो ज्यो धिऱ्यो आसा ही गोंयची परंपरा जावन आसा। म्हाका उगड आसा आमच्या भुरगेपणांत खूंय फेस्त जाल्ल्यार आनी कितें आसल्यार बैलांची रेड्यांची लोक बारीक जोगडी घाली जायत लोक पळोवपाक वचून। आयज हें बंद जाल्लें आसा कित्याक many animal lovers they consider as cruelty. In fact, I don't know how to open the eyes. This is not cruelty. हांवें एक बील हाडलोलें 2009-10 पूण म्हजें बील भायर उडयल्लें की लिगलायज करची। इट इज लॉ ऑफ नेचर। फाल्यां हे एनिमल्स जे आसात ते पयले झगडटात बिफोर गोईंग टू ए फिमेल। तेच भाशेन हांवें एक एग्जाम्पल दिल्लो तेन्ना तो बारेटो जो देंप्याक खेळटालो तो फुटबॉल खेळटा आसतना तो बेंगलोर मेलो ग्राउंडाचेर ताका जायना आयली। हांव म्हणटा फुटबॉल कित्याक बंद करनाय? ह्यो आतां आमची पळय मोटरांची रेसीस आसता, मोटरसायकल रेसीस आसता, कितले जाण एक्सिडेंट जावन मरतात रेसीक। पूण हें बंद करना कित्याक वी वॉन्ट टू एसर्टेन द चॅम्पियन। तेच भाशेन ए बुल लवर्स, बाफलो लवर्स, ए बुल कॅनॉट कॉल हिमसेल्फ चॅम्पियन। ताज्यान हुंय वचून आपूण झगडून जायना, ताजो ओनर आहा तो ओरून ताका झगडूंक घाता। सो दीस इज नॉट क्रुएल्टी, इट्स ए लॉ ऑफ नेचर। बिफोर procreation, every animal fights. It is Charles Darwin's theory. Struggle for existence, survival of the fittest.